नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या गोवा 365 सप्तकी रणमाल्यात आणि आयचे रणमाले आसा ज्याचेर रणच पेटला फाटले 1.5-2 म्हयने आणि ताजे उपरांत आतां चीफ मिनिस्टरान एक घणाघाती निर्णय घेतिल्लो आसा तो म्हणजे सुधीर सुक्त या विष्णू वाघाच्या पुस्तकाचेर कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाली वाद सुरू जालो कारण थंय ताका पुरस्कारा खातीर एका परीक्षकान ताजेर हरकत घेतली आणि तातूंतल्यान वादाक तोंड फुटलें आणि ताज्या उपरांत संपूर्ण प्रोसिजर फॉल्टी आसा अशें म्हणून सांगून मुख्यमंत्री जे राजवास मंत्री आसात तांणी संपूर्ण जे 32 अवॉर्ड आशिल्ले 2 वर्सांचे म्हणजे 8 हे साहित्याचे अवॉर्ड आणि 8 हे भाषा सेवा पुरस्कार हे सगळेच पुरस्कार रद्द करपाचो निर्णय घेतला आणि तातूंतल्यान नवी प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या सगळ्या सरकाराच्यान पयली खेपेक गोंयांक हे अशे तरेचें जाता म्हणून ह्या खेपेक सरकारान हो जो निर्णय घेतला जो इतिहासीक स्वरुपाचो आमच्यांनी म्हणपाक जाता. ताजेर चर्चा करपा खातीर आमी हांगा जमल्यात आणि ताचे खातीर आमचे बरोबर हांगा 3 मानेस्त आसात. तातूंतले पयले मानेस्त आसात जे एक विचारवंत म्हणून तांकां वळखतात, लेखक आसात, त्याच बरोबर गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष आशिल्ले, साहित्य अकादमीचे एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड आणि एडवायझरी बोर्डाचे कन्व्हेनर आशिल्ले आणि आज भांगर भूंय हे जे दिसाळे आसा ताचे मुखेल प्रशासक म्हणून काम करतात ते तानाजीबाब हळर्णकार. दुसरे आमचे कडेन आसा ते म्हणजे गोंयची एक म्हालगडी संस्था जी सगळ्या संस्थांची वडील म्हणटात त्या वडील संस्थेचे जे अध्यक्ष आसात कोंकणी भाषा मंडळ या संस्थेचे त्या कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य आणि ताचे बरोबर ज्या मनशान आणि ज्या परीक्षकान ह्या सुधीर सुक्ताच्या पुस्तकाचेर परीक्षक म्हणून हरकत घेतली आणि ती हरकत रिजल्ट भायर सरच्या पयलींच तांणी आपली हरकत आसा म्हणून सांगलें आणि ताका लागून हो वाद येदो व्हडलो तयार जालो. तो गोंयचे एक ज्येष्ठ कवी आणि आदी पत्रकार आशिल्ले ते संजीव वेरेकार. नमस्कार. तुमकां तिगांयक येवकार आणि तानाजीबाब सगळ्या मदीं तुमी ज्येश्ठ म्हणटकर हांव तुमचे कडल्यान सुरू करता कित्याक तुमकां अनुभव आसा ह्या सगळ्या गजालीचो. पयली खेपेक म्हाका दिसता सरकारान हो अशे तरेचो निर्णय घेतला जंय साहित्याचे पुरस्कार एका स्वायत्त संस्थेचे जाका सरकाराचेच अनुमान मेळटा पूण स्वायत्तता आसा ते सरकारान रद्द केल्ले आसात. ह्या गजालीचेर तुमकां कितें दिसता हे योग्य काय अयोग्य? एकाच उतरान जर सांगतलो जाल्यार तें अयोग्य आसा. पूण आतां पर्यंत जे आमी रिपोर्ट वाचल्या किंवा आतांच एक आमच्या मुख्यमंत्र्याची जी मुलाखत आयल्या ताजेर पयलें ताणें म्हटलें की प्रोसिडींग्स रद्द केल्या आनी मुद्दाम शब्द प्रोसिडींग्स परत रिपीट केलो. म्हणजे म्हाकाय मनान एक संशय येता की प्रोसिडींग्स केला काय पुरस्कारय केला कारण नवी कमिटी जी घडटली ते नवी कमिटीक हाजे सगळ्याचो अभ्यास करपाक हे कमिटीन सुचयलां, आपल्या मुख्यमंत्र्यान सुचयलां आनी त्या कमिटीचो अजून अभ्यास येवपाचो आहा ताजेर तेगेलें कितें डिसिजन येवपाचें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की हे पुरस्कार रद्द केल्या काय स्थगीत दवरल्या हें सारकें स्पश्ट जायना. प्रोसिडींग्स म्हणटा तेन्ना पुरस्कार रद्द जायना, फक्त प्रोसिडींग्स बदलू येता, पुनर्विचार जावं येता आनी ते लखाटे आपणे अजून उक्ते करूना म्हटलें ताणें. म्हणजे जेन्ना अजून लखाटे उक्ते करूना लखाटी म्हणजे पुरस्कार कोणाक मेळ्ळे ओके हांव तेच म्हणटा ते उक्ते करूना आणि प्रोसिडींग्स आपण रद्द केले अशें म्हटल्या नंतर आणि कमिटी नेमल्या ती कमिटी कित्या खातीर नेमल्या हें अजून कांय तागेले टर्म्स ऑफ रेफरन्स आमकां तरी खबर ना. म्हणटकीर ह्या पुरस्काराचेर विचार करपाक नेमल्या काय कित्या खातीर नेमल्या आतां ताजेर तें सगळें अवलंबून आसतलें. म्हणटकीर जर ते खरोखरीच तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे जर पुरस्कार रद्द केल्या जाल्यार हें बरोबर न्ही. कारण अशें खंयचेय जावं एक परीक्षक मंडळान पुरस्कार निश्चित केल्या ते परीक्षक मंडळाच्या वयर वचून ते पुरस्कार रद्द करप बरोबर न्ही. तो परीक्षक मंडळाचो थोडासा अधिकाराचो अधिक्षेप जातलो आणि साहित्य अकादमी अशें केन्ना करिना. ओके संजीव तुका कितें दिसता कारण ह्या सगळ्या गजालीचेर पयली हरकत तुमी घेतिल्ली परीक्षक म्हणून तातूंतल्यान हो सगळो वाद तयार जालो आनी त्या वादांतल्यान हें प्रकरण सगळें राजभास मंत्र्या कडेन पावलें जंय रिप्रेझेंटेशनी गेली ताजेर चीफ मिनिस्टरान रिपोर्ट मागयलो आनी तो रिपोर्ट पळोवन त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर फक्त हो एक सुधीर सुक्ताचोच पुरस्कार म्हणजे सुधीर सुक्ताच्या वा कवितेचो पुरस्कार ओके तोच न्ही तर सगळेच पुरस्कार रद्द केले. सर हे एक निमतान खंय तरी एक हाजेर सुरू केल्ली ती तुजें ऑब्जेक्शन आशिल्लें तें बेजिकली एक कवितेच्या हाजेर पूण बाकीचे सगळे पुरस्कार रद्द करप हे कितले योग्य कितले अयोग्य? हांगा कितें जालां की सुक्या बरोबर वलें जळ्ळां. जेन्ना सुकें जळोवपाचें आसता तेन्ना वलें जळटा पूण वलें जळिल्ल्याचें दुख्ख आसता आनी जें दुख्ख म्हाकाय आसा तें एक लेखक म्हणून म्हाकाय आसा. पुणून एक गजाल आसा की खंयच्याय प्रश्नाचेर सरकाराक मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना निर्णय घेवपाचो आसता
आनी संजीव वेरेकार म्हणून जर निर्णय घेवपाचो आसत जाल्यार तो वेगळे तरेन घेतलो, पूण मुख्यमंत्री म्हणून घेता आसतना ताका साधक बाधक सगळे बाबीचो अभ्यास करूनच तो निर्णय घेवचो पडटलो. म्हजे नदरेन सरकारान जो निर्णय घेतला तो निरुपाय म्हणून आनी ताका तसो साधक बाधक विचार करून ताणें निर्णय घेतला. आनी कोणीय मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार होच निर्णय घेतलो आशिल्लो. ताणें म्हणलें प्रक्रियेंत आपणाक त्रुटी दिसल्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हणला. ह्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हणटा तातूंतच सगळ्यो गजाली आयल्या. ताका लागून ताणें अशें जेन्ना जाता तेन्ना ताणें सगळी प्रक्रियाच ताणें नल एंड वायड म्हणजे ती रद्दूत कायद्याच्या भाशेन केल्या. म्हज्या नदरेन आनीक दुसरे भशेन तो निर्णय घेवंक शकना. दुसरे संजीव वेरेकार म्हणून म्हाका दिसता की हो फक्त सुधीर सुक्ता पुरतो एका पुस्तका पुरतो घेवंक जाय आशिल्लो, दुसऱ्या कडल्यान घेवंक जायना आशिल्लो, हें म्हाका दिसप वेगळें. पूण मुख्यमंत्री म्हणून जें आसा ताका तें सगळें पळोवन आनी ताका घडये ताणें चवकशी केल्या उपरांत आनिकूय ताका ताणें त्रुटी दिसून आयल्या आसतल्यो ज्यो म्हाका दिसूना. त्यो जर ताका दिसल्या आसत जाल्यार ताणें ते निर्णय घेतला की हे नल एंड वायड म्हणून. म्हज्या नदरेन हांव सरकाराच्या ह्या निर्णयाचें तशें स्वागत करता. पूण दुसरें की वलें जें जळ्ळां पळय, बाकीचे पुरस्कार रद्द जाले ते म्हाका मान्य आसा अशें हांव म्हणूंक तयार ना. पूण सरकाराक तशेंच तरेचो निर्णय घेवचो पडटा. आमी टिका करूं शकता, म्हणून ते सरकार म्हणून ताणें हो निर्णय घेतला अशें म्हजें म्हणणें. चेतन बाब, तुका कितें दिसता? तुमची भाशा मंडळ ही एक स्वायत्त संस्था आनी तुमी कितलीं वर्सां पुरस्कार दीत आयिल्ले आसात ह्या सगळ्या, आनी शेवटी भाशा मंडळ ही आज पर्यंत सगळ्या एका चळवळीचें हें करता आनी असल्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्या सगळ्यो गजालीच्या हातात बागत पद्दतीन विचार करून तुमी कितें तरी एक मत तयार केल्लें आसतलें. तुमचें मत कितें? पयली गजाल म्हळ्यार सरकारान ह्या पुरस्कार दिवपाच्या हातूंत भितर मदीं पडप हें म्हाका चुकीचें अशें दिसता. एक गजाल म्हळ्यार हो विशय सरकारा म्हऱ्यान गेलोच कित्याक, हें जर कारण सोदलें जाल्यार मागीर सरकाराच्या निर्णयाचेर मागीर उलोवपा जाता. पयली गजाल म्हळ्यार जेन्ना संजीव बाबान हाजेर आक्षेप घेवन हातूंत भितर पब्लिकान भितर गेलो, ताजेर म्हजो आक्षेप आसा. इतल्याच खातीर की जर खंयच्याय हातून परीक्षक मंडळान सपोज जर आपूण बसपाचो जाल्यार आपल्याक एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आसपा जाय आनी तातूंत भितर मागीर लोकशाय पद्दतीन त्या हाजो जो निर्णय जाता तो ताजें स्वागत करपा जाय. जर निर्णय मान्य नासत जाल्यार थंयचे थंय आपूण राजिनामा दिवन भायर सरपाची कपासतात आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. हातूंत भितर संजू बाब म्हणटा की सुक्या बरोबर वळ जळटा, पूण आमची लोकशाय आनी हातूंत भितर आमी न्याय पद्दती मानतात आनी ती म्हणटा की 1000 जाण अपराधी सुटल्या जाता पूण निरपराधा एकट्याकय शिक्षा जावपाक जायना. अशें जर पळयत एक हाका जर हें जर आसत, हो जर सुधीर सुक्तच घे तूं, ह्या पुस्तका खातीर जर हो वाद जाला आनी जर हे पुरस्कार सगळे कॅन्सल जाले आसत जाल्यार बाकीच्यांचो कसलो दोश नासतना तांचे अन्याय कित्याक? हो मुद्दो हांगा येताच. म्हणटकच जेन्ना आमी ह्या पुराय हाजेर प्रक्रियेचेर जेन्ना विचार करतात तेन्ना ताजें मूळ हांगा आसा म्हणटगीर थंयच्यान तें खंय खंय चुकत गेलां आनी मागीर म्हणून हो सरकाराचो निर्णय असो म्हाका दिसता चुकीचो अशें म्हाका दिसता. हातूंत सपोज जर पयलींच सपोज जर हांणी जी प्रक्रिया आसा तातूंत भितर कांयच फ्लॉज ना अशें जर पळयलें जाल्यार हो हें येवचोच नाशिल्लो. आतां दुसरें अशें म्हणपाक मेळना की उंदराक लागून आमी घर जाळटले आनी घर जाळटगीर मागीर म्हणटले की घर जळ्ळें म्हूण कितें उंदीर तरी मारलो न्ही अशें म्हणपाक शकना. म्हणटगीर हो प्रत्येकट्यान आपलो मोरल आनीक व्हॅल्यू घेवनूच हाजेर विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एक गजाल आसा की चेतन बाबान म्हणलें की संजीव वेरेकारान हें ऑब्जेक्शन तागे आशिल्लें ताणें येवपाचें. मेन पयली गजाल हांव सांगूंक सोदतां की हांव एक निश्ठावंत कोंकणीचो सेवक आनी ते नेमूच अशें आसा कोंकणी पुरस्कार दिवपाचे लोकांक खबर आसना सगळ्यांक. जाचें पुस्तक कोंकणी भाशे खातीर योगदान आसता आनी कंट्रिब्युशन ताजे आनी साहित्यीक ताजे उत्कृश्ट कलाकृतीक साहित्यकृतीक हो पुरस्कार आसा हे हाजेरूच बरयल्लें आसा. ह्या हातूंत पयली गोश्ट म्हणजे सुधीर सुक्त म्हणजे विष्णू वाघाचें पुस्तक हातूंत बसना. विष्णू म्हजो मित्र आनी म्हजें बरें चिंतपी तो बसना. ताजें कारण कितें? म्हाका जो रस्त्यार येवचो पडला परत ह्या बाबतींत हांव एक सांगूंक सोदता तें अशें की हें इतले हातूंत जर साहित्य अकादेमीचें करीत आहा ती जर हाका एप्लाय केल्ली तर म्हाजें दिसता हातूंत एक कांय तरी एक सोल्युशन बरें मेळ्ळें येता आसतालें. साहित्य अकादेमीचें जेन्ना अशें कोणी तरी ऑब्जेक्शन हाडटा पुरस्काराचेर
तेन्ना साहित्य अकादमीचे 2 क्रायटेरिया आसा. परीक्षका म्हणलो परीक्षकां मदलो कोणी भायर सुद्दां कोण हाडटा ते ना, कोणाचें समज रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें साहित्य अकादमीक. साहित्य अकादमीचे 2 आसा क्रायटेरिया करपाचे, तेजे प्रश्न काडपाचे. एक, जर खंयचोय पुरस्कार नेमा बाधा हाडून दिल्लो आसत, नेमांक बाधा हाडून दिल्लो आसत. फॉर एग्जाम्पल आमच्या कोंकणीत एक पुरस्काराक, कोंकणीच्या बाल साहित्याच्या पुरस्काराक 9 ते 16 वर्सां भितर आमचो टार्गेट आसा साहित्य अकादमीचो. ताकाच भुरग्याक तें पुस्तक फावो जावंक जाय. आमचे कडेन पुस्तक आयलें जे पुरस्कार परीक्षकांनी निवड केली ती आशिल्लें 4 ते 6 वर्सांच्या हाजे टार्गेट त्या भुरग्याच्या हाका. म्हणटकीर नेमांक बाधा आयले म्हणटकीर ताणें तें सोडलें. म्हणजे दिलो ना ताका पुरस्कार, परतून कोण रद्द केलो ना, पुनर्विचार केलो, म्हणजे दुसऱ्या कोणाक पुरस्कार दिलो. आनी हो जालो एक. जेन्ना नेमांक बाधा येता तेन्ना ताजो पुनर्विचार करता. सो हांगा कोंकणी अकादमीन पुनर्विचार करपाक जाय आशिल्लो. एक दुसरो क्रायटेरिया सांगता. समजा अशें कितें आयलें ना, पूण समज अश्लील म्हणून आयलें, हें पुस्तक अश्लील, हें पुस्तक अश्लील, किंवा ह्या पुस्तकान ह्या जातीचो अपमान केला, त्या समाजाचो अपमान केला. तुमकां एक सांगता हांव, आपलो मुरुगन म्हणून तमीळ लेखक, तागेलें पुस्तक 1 पार्ट ऑफ वुमन म्हणून तागेलें पुस्तक इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जालें आनी इंग्लिशीन ताका अणकाराक पुरस्कार मेळ्ळो. तो थंयच्या समाजाच्या लोकांनी व्हडलें रिप्रेझेंटेशन केलें साहित्य अकादमीक की ताका पुरस्कार रद्द करात म्हणून तुमी. आमी सांगलें ना 2 कारणां खातीर. एक म्हणजे आमी अभिव्यक्ती लेखकाची मान्य करता, आनी दुसरें म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट, आमी परीक्षकांक नेमल्या, तांचो आमी सन्मान करता. तांणी जे कितें डिसिजन दिलां तांचो आमी सन्मान करता. म्हणजे हांव सांगूंक सोदतालो तें अर्द्यारूच येदोळ उरिल्लें की हांव सांगूंक कितें सोदतालो की हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें, हाजो अर्थ हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें, हांवें शिफारस केल्ली न्ही, हाचे बरोबर जी शिफारशी आसता परीक्षक म्हणून, आनी म्हजी शिफारस त्या पुस्तकाक विरोधान आशिल्ली. ताजें कारण की त्या पुस्तकान गाळी आशिल्ली आनी पोजडेपण आशिल्लें. म्हज्या नदरेन सरकार जेन्ना, सरकारी संस्था जेन्ना असल्या हाका दिवपाक जायना हें म्हजें मत. आनी त्या पुस्तकाक खंयच्याच परिस्थितीन मेळूंक जायना, एक सेकंद मेळूंक जायना. आनी हांवें जर ऑब्जेक्शन हांवें जर फाटल्यान वडिल्लो जाल्यार संजीवान कसली भुमिका घेतल्या ती कळची नाशिल्ली, आनी पार्टी जाल्लो आनी विरोध केल्लो सुद्दां जाल्यार सगळे हे आतां पळय कोण सपोर्ट करतात ते म्हजेर तुटून पडपाचे की संजीव आसतना असल्या हाका मेळ्ळो कसो काय. म्हाका म्हजी भुमिका क्लियर. 2 गजाली आसात. जशें संजय बाबान सांगलें की हातूंत भितर नेमावळ जशी आसा, कोंकणी साहित्याची सेवा करपी लेखकांच्या साहित्यकृतींक पुरस्कार भेटोवन तांकां अदीक साहित्य बरोवपाक उत्तेजन दिवप. सो कोंकणी साहित्याची सेवा करपी हो एक मुद्दो तातूंत भितर आसाच, नेमा भितर आसा. म्हणटकीर हांव सुधीर सुक्त ह्या पुस्तकाचेर उलयना. जर परीक्षकांनी सपोज जर ताका हें जर केलां म्हळ्यार रेकमेंड केलां जाल्यार संजीव बाबान थंय त्या हातूंत भितर राजिनामो दिवपाचो अशें म्हजें मत. आनी 2 जाणांचो निर्णय हो तो हे परीक्षकांचो निर्णय जावपाक शकना, ती कमिटी रद्द जातली आशिल्ली, पुराय प्रोसेस परत स्टार्ट जातलो आशिल्लो. हाजेर म्हजें हें आसा, ऑब्जेक्शन आसा. दुसरी गजाल, जेन्ना कोंकणी हातूंत भितर कोंकणी संजीव हो मार्ग तुका कित्याक योग्य दिसलो ना? राजिनामो दिलो जाल्यार सगळी प्रक्रियाच रद्द जाता. आयक, राजिनामो हांवें दिल्लो न्ही, चेतन बाब सांगता तें लोकशाही पद्दतीन खरें आसा, पूण हांगा लोकशाही नाशिल्ली. म्हाका खबर आशिल्लें कितें आशिल्लें तें. ह्या पुस्तकाकूच पुरस्कार मेळपाचो जा कोण तरी हाका हय म्हणपी धाडटलो आशिल्लो. दुसरी गजाल, एक परीक्षक म्हज्या मुखार आयिल्ले, तांणी खंयचेच पुस्तकां वाचून नाशिल्लें, जाचें नांवूय हांव सांगता सोनाली चोडणकर. ताणें खंयचेच हेंय वाचूना आनी तेंय वाचूना, मम म्हणपा पुरतोच ताजो हें आशिल्लो. हांव एक जबाबदार लेखक. परीक्षक म्हणून तुगेली कितें जबाबदारी आसता काय ना? परीक्षक ताणें म्हटलें तें बरोबर, तुवें पयलोच तें सोडून वचपाचो. परीक्षक म्हणून मागीर भायर येवन बोबाळ घालपाचो. म्हजी परीक्षक म्हणून भायर येवन बोवाळ म्हजो कोण आयकलो अशें हांवें. दुसरी गजाल कशांनी रिजल्ट हांवें फोडूंक ना, रिजल्ट फोडला म्हणटा ती गजाल फट. हांवें अजुनूय रिजल्ट फोडूं ना. तर हांवें कितें केलां तेंय आज सांगता. पयले खेपे ओपन आयला, जर हांवें ताका 3.5 पानाच्या त्या काळार बरोवन दिलें. आनी दुसरी गजाल की हांवें कोणाकूच ही गजाल सांगूं ना, हांव परीक्षक आशिल्लो सुद्दां म्हणून हांवें सांगूं ना. सोशल मिडियाचेर एक रायटअप आयलो, रायटअप आयलो आनीक 2 रायटअप आयले. ते 2 रायटअप येतकर म्हाका नवीन टायम्साच्या रिपोर्टरान विचारलें, संजीव वेरेकार, हांवें व्हडल्यान विरोध केल्लो थंय,
त्या हातून हॉलान मोठ्यान 3 तास चलिल्लें. संजीव वेरेकार अशें तुजें नांव येता, तुवें विरोध केला म्हणून. हांवें सांगलें हय हांवें विरोध केला, हांवें 3 पानाचें बरोवन दिलां, 3.5 पानाचें बरोवन दिलां. म्हाका ह्या पुस्तकाक पुरस्कार मेळिल्लो नाका हें म्हजें ठाम मत. पण हांवें ताका मेळ्ळा म्हणून अजून खंयच सांगूं ना, कित्याक तो रिजल्टूच लागूं ना. दुसरे हो एक हें जालोच. दुसरें हांव त्या प्रक्रिये विशीं उलयतां. म्हळ्यार जेन्ना अकादमीचो स्टाफ हें करता, म्हळ्यार पुस्तकांची स्क्रुटिनी करता आनी एक हें करता, स्टाफ किंवा कोण ते हें केल्ले ते ग्राउंड लिस्ट तयार करता, शॉर्टलिस्ट. ग्राउंड लिस्ट त्या वेळाचेर तातूंत भितर कोण आशिल्ले तेंय बी म्हाका खबर ना, म्हळ्यार त्या कमिटी भितर. आतां दुसरें म्हजो प्रस्न की सुधीर सुक्ताचे परसय कोंकणी भितर आनी चड मोलाची साहित्य ना काय? 3 वर्सांचे 2012 ते 2015 ह्या वर्सां भितर एकूय पुस्तक दर तूं 3 पुरस्कार आसात, 2 पुरस्कार बरे हांकां मेळ्ळे. बाकीची पुस्तकां सुधीर सुक्ताच्या तांचो कस चड ना काय असो होय मुद्दो आसा. म्हणटकर ही पुराय प्रक्रियेचेर म्हजो हें आसा. म्हळ्यार खंयचो स्टाफ येता आनीक ते हें काडटा, पुस्तकांचो संच तयार करता आनी परीक्षकांक दिता. परीक्षकां रायट आसपा जाय की खंयच्या, आनी परीक्षक काडटा आसतना अशी काडपा जाय जांकां वाचन खबर आसा. म्हळ्यार जांकां आज विचारल्यार सुद्दां खंयची पुस्तक खंयचे क्वॉलिटीचें आसा. परीक्षक कशें थारायतात, पण कोण थारायता? परीक्षक साहित्य अकादमीच्या प्रोसेसा प्रमाणे कोंकणी अकादमी कशी थारायता? कोंकणी अकादमी परीक्षक थारायता बहुतेक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आणि कोणतरी बहुतेक अध्यक्ष. हांगा बेजिकली मनोहर पर्रीकारान जे ऑब्जेक्शन घेतला की प्रोसिजर चूक आसा. थंय ग्राउंड लिस्ट पयलीं तयार करून पुस्तकां हाडली की तातूंतल्यान शॉर्ट लिस्ट करपा खातीर जी समिती आशिल्ली ती समिती अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी अकादमीचो आनी एक कर्मचारी आशिल्लो जो स्वता साहित्यीक आशिल्लो, अशी 3 आशिल्ले. आनी त्या साहित्यिकाचें पुस्तक तातूंत भितर आशिल्लें. म्हणटकर ते सगळो प्रोसिजरच रॉंग आसा. फायनली हीच कमिटी परीक्षकय थारायता. करेक्ट. अशी जावपाक शकता काय कितें की सिलेक्शन कमिटी आहा ती आपली पुस्तकाक प्रायज मेळपा खातीर एक परीक्षकाची मंडळ थारावपाक शकता, विच इज रॉंग. तशें आसूं येता, पूण जेन्ना एकदां तुमी परीक्षक म्हणून नेमले, कोणाय कितें जावं तें मागीर एकदां परीक्षक म्हणून नेमले ते उगीच काय कोणाकूय नेमिना सटर मनशाक. त्याच्या फाटल्यान कितें तेगेलें आसता, तेगेलें ज्ञान आसता, कितें आसता. पूण म्हजो प्रश्न आतां असो, एकदां परीक्षक म्हणून नेमल्या नंतर तांचे जो कितें निकाल दिला तो मानून ना घेवपाक कोणाकूच म्हज्या मतान अधिकार आसूंक जायना. नाल्यार कितें जातलें, बेबनशाय जातली. न्ही, पूण तशें जाल्यार जे संजीव सांगता की सरकारा मुखार दुसरो उपाय नाशिल्लो, जेन्ना सरकारान भितर खोदून पळयलें हो प्रकार सरकाराचे. एक गजाल हांव सांगता की जे सुधीर सुक्ता खातीरूच सगळें जालां. माधव बोरकार कमिटी आशिल्लो, जुजे लॉरेन्स आनी जयंती नायक हे कमिटीन ही पुस्तकां शॉर्टलिस्ट केल्लीं. ह्या परीक्षक म्हणून म्हज्या हातान जी पुस्तकां आयिल्लीं तेन्ना सुधीर सुक्ता म्हजे कडेन येवकूच ना, आनी त्या लिस्टानूच नाशिल्लें. तें स्पेशल मागीर कितल्या दिसांनी तें धाडून दिल्लें आसा. आनी हांवें म्हणलें म्हाका ऑर्डर जाय आनी स्पेशल ऑर्डर आयली मागीर. ना, पूण हांगा हांव तुमकां एक गजाल सांगता की हातूंत भितर हें आसा की ह्यो अर्ज आनी शिफारसी ज्यो तुगेल्यो एक अर्ज येतात, दुसऱ्यो मागीर तुगेली शॉर्टलिस्ट करपा भितर शिफारस करतात. त्या शिफारसी भायर समितीक दिसलें जाल्यार हेर नांवाचो समिती पसून विचार करपाक शकता. खंयची समिती? जी परीक्षक मंडळ आशिल्ली. परीक्षकां मदल्या एक परीक्षकान जर सांगत की आपल्याक दिसता हें पुस्तक आसचें म्हणून, जाल्यार अकादमीक धाडून दिवपा जाय ती काय हातूंत भितर चूक काय ना. म्हाका एक उलोवपा दी. जेन्ना हे पुरस्कार डिसायड करतात त्या वेळाचेर हें एका मिटिंगेन जावपाची गजाल न्ही. सपोज जर आमी 3 जाण परीक्षक आशिल्ले, हांवें थोडी पुस्तकां वाचिल्ली आसात, संजीवान थोडी वाचिल्ली आसात, तानेज बाबान वाचिल्ली आसात. म्हजी म्हण थोडी रेकमेंडेशन आसतली जी ताणें वाचली नासतली. म्हजी रेकमेंडेशनाचेर ते डायरेक्टली हें कशें करतले, तांणी ती पयलीं वाचपा जाय. म्हणटकीर तांची बसकांची एक सिरीज जावपा जाय, 2-3 जावपा जाय. गरज पडली जाल्यार जर तांणी जर वाचलं ना जाल्यार ताचेर विचार जातलो जाल्यार तांणी वाचपा जाय न्ही ती. मागीर त्या कसा उतरता काय ना तें तांणी वाचपा जाय. म्हणजे एका मिटिंगे बसून कशें म्हजो मूळ मुद्दो कितें आसा, 32 पुरस्कार डिफेक्टीव ना हे मान्य करता सगळे जाण. साहित्य अकादमीच्या रीती प्रमाणे जे पळय डिफेक्टीव सापडल्या अंडर वॉट एवर कॅटेगरी
हांव म्हणटा ताजोच पुनर्विचार करा न्ही. एक्झॅक्टली म्हजें म्हणणें आतां अशें की सुधीर सुक्ताच्या गजालीचेर कवितेच्या विभागा भितर ऑब्जेक्शन आशिल्लें आशिल्लें. आनी ताजी कॉन्ट्रोवर्सी आशिल्ली ओके. तो तुमच्यांनी रद्द करपाक आशिल्लो. रद्द न्ही, दुसरें पुनर्विचार करपाक. बरें पुनर्विचार वा कितेंय करपाक आशिल्लें. whatever कितें करपाक. करपाक हय. आशिल्लें. दुसरी गजाल अशी आसा की तातूंतल्याच जे मंडळ आशिल्ले 3 जाणांचे त्या मंडळांतल्या एका मेंबराची पुस्तक एक खंयचे तरी कॅटेगरी भितर आशिल्लें आनी ताणेच सगळ्यो गजाली थारायल्यो. त्या स्वता त्या समितीन थारायलें त्या समितीक तोय मेंबर हय, आशिल्लो. ते करूं येता. सो जाल्यार तेंय स्थगीत हय, दवरपाक करूं आशिल्लें. येता. ताका लागून बाकीचे हय, पुरस्कार हांव म्हणटा हो 32 पुरस्कार हो कित्याक. मुद्दो बरोबर सो ह्या आसा. मुद्द्याचेर पण कित्याचें हें आसा? काय, पूण काय, कशें संजय ना. बाबान म्हणलें की ना. ओल्या बरोबर चुक्या सुक्या बरोबर वळें जळटा अशें म्हजो म्हणून जें हांव- चुकीचें नाही, नाही, एक गजाल सांगता. जें चुकीचें नाही, नाही, हें चुकीचें. नाही, हय, हांव हांव तेंच तेच म्हणटा. म्हणटा. नाही, नाही, हांव तूं तेच संजीव म्हणटा. वांगड्या हांगा सुकी इल्लेशें हय, वाली इतलें. हे बरोबर पण नाही, हांव तुवें तुका पयलींच सांगता- तर सुरवात केली नाही, नाही, न्ही. नाही, संजीव बरोबर. सांगू. आजूय हांव तेच सांगता नाही, न्ही नाही. सुक्या बरोबर वले नाका, जळ्ळा. वलें बरें, इतकें नाका. ते दुख्ख जालें म्हणून सांगला न्ही हांवें वलें जळिल्ल्याचें दुख्ख आसा म्हाका. प्रश्न हांव कितें सांगता की ताणी दुःख आसा हो वेगळो विशय. हय. चूक आसा काय बरोबर आसा? तशें जाल्यार हांव सांगता की संजय सगळे रद्द करप हें चूक आसा. ह्या मुद्द्याचेर that is true. पण हांवें सगळे रद्द करप हें सर. चूक. म्हजी अपेक्षा आशिल्ली म्हजी येद्या वेळार बोवाळ जाला तेन्ना ते कॅटेगरीचे रद्द जातले अशी अपेक्षा आशिल्ली. पूण जालें कितें गोव्हर्मेंटान निमणें कितें सांगलें चवकशी करून की तातूंत सगळ्या तातूंत त्रुटी आसा म्हणल्यो. म्हणजे त्रुटी आसा म्हणटकच जाल्यार गोव्हर्मेंटाक तें करचें पडलें न्ही. न्ही करायला गेलो एक आनी झाले भलते अशी तुजी अवस्थाच जाल्या. म्हजें जावना म्हजें हांव न्ही ना 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 म्हजें जावना. पूण खोशी ना. हांव खोशी कित्याचेर आसा ज्या गजालीक हांवें विरोध केल्लो ताका पुरस्कार मेळूना. म्हाज्या एका दुसरें मुद्द्याचेर खोशी आन्सर आसा. म्हाका अजुनूय दिसता हय, हय, जर हय. जर कंट्रोल आतां धरया सुधीर सुक्ताक हे पुरस्कार मेळिल्लो आनी जर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली आनी कापस्ताद आसपाक आशिल्ली हांकां कोंकणी चळवळीक की तो हे फाटल्यान घेया म्हणून जाल्यार सिद्ध जातली आशिल्ली कापस्ताद. कोंकणी चळवळ फाटले 1.5 म्हयनो चेतन बाब पळयता त्या वेळारूच हांव कोंकणी तेच म्हणटा, हय, हांव त्या तेच वेळार म्हणटा. जर कोण भायर सरिल्ले गरज ना सुधीर सुक्ताक मेळूंक जाय पुरस्कार अशेंय म्हणपी नाशिल्ले. सगळ्यांनी कायलोळी केल्ली तोंड दापून कोंकणी लेखक कोणेच आवाज हे पळय, करना. हे शेवटी- वखद बरयला, मुळे- तूं कोणें बरयला, उलयल्यात, मतभेद मतां आसतले, आसतले. मतभेद आसतले. चालू आहा. मतभेद कोणे आसतले. आवाज केला? आनी दोन्ही कडेन चालू आसा. कोणे आवाज न्ही, केला? सॉरी आसा आनी अगेन्स्टूय आसा न्ही, न्ही. केन्ना आतां चालू आसा. फक्त सरकाराक- कोंकणी न्ही. सरकाराक सांगून इंग्लीश जाय. पेपरांनी पसून ताजेर आयला. न्ही, सरकाराक ताजेर सांगून परिसंवाद जाय. जाल्यात. संजू बाब दुसरी कितें जातलें परिसंवाद जाल्यात. आतां हो ट्रेंड जातलो हें चड म्हत्वाचें. हो ट्रेंड जातलो फाल्यां आनी कोंकणी भाशा मंडळ हे कमिटी काडटली तातूंतलो आपल्याला जर मनशाक किंवा आपल्याला तो जर रिजल्ट मान्य नसत जाल्यार दुसरो उठ्ठलो आनी भायर वतलो भायर आनी वचतलो. प्रेसाद हे दितलो. wrong. हो हे ट्रेंड wrong. जातलो साहित्य अकादमी तस हांगा जातलें न्ही, हे हांगा हाका म्हजो विरोध विरोध आशिल्लो आहा. न्ही, तो ह्या पोजड्या पुस्तकाक विरोध आशिल्लो विष्णू वाघाक नाशिल्लो. न्ही, न्ही, तो म्हणटा हा. फाल्यां आनी कितें तरी कारण कारण आसता आसतलें. त्या कारणाक लागून जातलें. न्ही, न्ही. मारून कितें जावपाक आसपाक दिवंक जायना. शकता? एक- जेन्ना हांव पब्लीक हातून म्हणजे भितर जावपाक आसता दिवंक जायना. हांव पब्लीक हातून भितर आसता त्या वेळाचेर हांव वागता आसतना म्हजेर मोरल जबाबदारी आसूंकूच आसताच. जाय आसूंकूच जाय. हांव दुसरो म्हाका सांगनासतना फॉलो करता हें लक्षांत दवरपाक जाय. नाही, नाही. संजू बाबान केलें तें सारकें अशें म्हणपी ना, ना. कितलेशे जाण आसतले हय. जे हय. जे मानून वतले की अशें करप म्हळ्यार योग्य म्हणून पूण मोरली तें योग्य न्ही. इथिकल आनी अनइथिकलाची खबर सांगता हांव. तेच सांगता इथिकल तुका. आनी अनइथिकलचेर हांव उलयतां. तर इथिकल कितें तर म्हज्या मित्रागेर समज 2 जिवलग मित्रागेर 2 जर अतिरेकी येवन रावले आनी जर म्हाका कळ्ळें ते रावले म्हणून जाल्यार आनी ते दुसरे दिसा ब्लास्ट करपाचे आसा हांव पुलिसेक सांगतलो. दुसरे दिसा म्हजो मित्र म्हणटलो तूं सारको अनइथिकल कसो? गजाल करी कसो? ताज्या नदरेन कसो कसो म्हणजे रे? ताज्या नदरेन अनइथिकल कशें? पण स्टेटी राज्याच्या लोकांच्या नदरेन हांव इथिकल आसतलो. हांव सांगता अजूनय सांगता तुम्ही कितें न्ही, न्ही, म्हणलें हांगा कितें आशिल्लें हांवें जर हांगा वकील कितें आशिल्लें राविल्लो- संजीव हांवें संजीव एक हांगा फरक खंय आहा हांगा संजीव एक ना, फरक ना, हांव संजीव वकील राविल्लो संजीव जाल्यार एक ताका पुरस्कार मेळपाचो. संजीव एक फरक खंय आसा की तुगेले ते पळय ते मित्र आसा पळय न्ही हय. ते हाडून दवरप्या मदले असले जाल्यार ताणी ते सगळे दोगी जाण हाडून दवरप्या मदले हांगा परीक्षक न्ही सगळे. ओके शेवटचो म्हजे कडेन कित्याक म्हजे कडेन 2-3 मिनटां उरल्यात तातूंत भितर म्हाका मुद्दो सोंपोवपाक जाय. तो म्हणजे ह्याच एका स्वायत्त संस्थेच्या अशा परीक्षक सगळे थारायतात. शेवटी परीक्षक थारायतात. 32 परीक्षक म्हणजे कितले आतां हातूंत भितर आशिल्ले ते म्हाका दिसता 8 त्रिक 24 परीक्षक आशिल्ले. 24. ओके टोटल 24 परीक्षक हे विद्वान परीक्षक आशिल्ले. त्या परीक्षकांचो सगळ्याचो निर्णय भायर मारून एक चीफ मिनिस्टर वा एक पॉलिटिशियन हांगा हाजे भितर डिसिजन घेता आणि सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप करता हें कितली बरोबर हाजेर म्हाका सांगात. सरकार हस्तक्षेप न्ही अकादमी फक्त रिजल्ट जर लागूच म्हणून जाणा रिजल्ट लागूच ना न्ही हे रेकमेंडेशन जाल्यार हें सरकारा म्हऱ्यान कशें पावलें ही कंट्रोवर्सी जाली म्हणून सरकारा म्हऱ्यान पावली नाल्यार सरकाराक रिप्रेझेंटेशन केल्यात
गेल्यार. सरकाराक रिप्रेझेंटेशन्स केल्यान चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयल्यान आणि त्या लेटराचेर चीफ मिनिस्टरान झाला एक्झामीन कर म्हणून त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलं. ह्या 3 परीक्षकां सोडून हे रिझल्ट कोणाक खबर आशिल्लो? आता हो रिझल्ट कोणाक खबर ना, आशिल्लो? अजून कोणाक खबर ना. कोणाकूच खबर ना, आजूय खबर ना. जाल्यार रेकमेंडेशन गेली कसली? रेकमेंडेशन सुधीर सुताचें नाव आयलें कशें? आता हाजेर ना, ते हांव सांगलें न्ही, संजीवान मान्य केली हांवें मान्य न्ही, सांगलें तांणी न्ही. कन्फर्म केलं की यस आपल्याला विरोध सुधीर आहा. विरोध आसा म्हणून. हाजेर हांव अशें म्हणटा की म्हजो विरोध अजूनही आसा. काय वेळ वचूं ना, अजूनही वेळ वचूं ना. बरोबर. हांव म्हणटा 32 पुरस्कारांतले करून कमिटी अभ्यास करूनी हय. आणि जे समितीक मेळटा की ते कांय जे पुरस्कार भितरले जे रुलाक धरून ना ते भायर. ते कडेन काडून दवरून उरिल्ले हाचो डिक्लेअर करपाक आणि ते फोडून पळोवपाक म्हणजे मतान कसलीच हे हरकत ना. तानाजी बाबाचें हांव आणि- स्वागत करता. आणि हे हे सारकें सरकार- आसा. हे तुम्ही मान्य करता. हे सारकें हे आसा. तुम्ही हे मान्य सारकें करता. आसा. हय. हांव हे मान्य सारकें करता. आसा. हांव मान्य करता. हे सारकें आसा हे की अशें जांचो करूया. वादूच ना ते हे करपाक कसली हरकत ना. सगळे वेळ करपाची आणि गरज ना. समज त्रुटी आसा जायत जाल्यार कांय कडेन असो येता. नाही, पूण त्रुटी सरकारान आसा. डायरेक्ट असो हस्तक्षेप करप बरोबर कित्याक हांगा मंडळ ना, हरशी हे हा. गजाली मंडळाकडे सरकाराक घेवचेच वतात, पडटले. मंडळाकडे हांगा कोण वतात आसा? आणि मंडळान ठरवपाचें हा. असता. सद्याक मंडळ ना, ना. अशे समिती तरेच्यो नेमल्या, गजाली समिती नेमल्या. न्ही, अशी तरेच्यो गजाली करपा वेळार सरकारान मंडळ कॉन्स्टिट्यूट करून तांचे कडेन सोपोवपाक ओके. जाय आशिल्लें. हा, नाही, हा, नाही. संदेश बा कित्याक आतां मंडळ आतां कितें जालां, सद्याक सगळे कोंकणी अकादमी सरकार चलयता, स्वायत्त संस्था आसा ती सरकार चलयता. सो सरकाराची जबाबदारी एकूच मिनिट उरला म्हणून सरकाराची जबाबदारी ह्या वेळार आपल्यान डिसिजन घेवपाची काय ते लोकशाही पद्दतीन थंय मंडळ नेमून तांच्या हातांत दिवपाचें तुमी थारायात म्हणून इतल्याच गजालीचेर म्हाका सांगात. हय म्हणटा ते एकदम बरोबर. तशेंच ठरवपाचें तें. आणि आता सुद्दां हांव कितें म्हणटा हे समितीक सुद्दां तो रायट दिव येता मंडळ घडोवच्या पयलीं जी तुमी समिती ना, पूण ती सरकारीच परत. परत सरकारी म्हणजे परत प्रश्न येता. ती सरकारी जेन्ना अधिकारी. मंडळ घडोवचें मंडळ घडोवपाक जाय आणि त्या बाबतींत सरकारान सिरियस जावपाक जाय. हय, मंडळ घडोवचें. खंयच्याय संस्थेचेर मंडळ घडोवपाक 6 म्हयने गरज पडना. म्हळ्यार बाकीच्यांचेर घडयली, कला अकादमी घडयली, बाकीची घडयली, तशी कोंकणी अकादमी कित्याक उरल्या आतां? हय, मंडळ घडोवचें मागीर ते सरकारान. सरकाराचो सिरियसनेस थंय ना. म्हणटकीर हें सगळें राजकारण जाता म्हणटकीर सरकारान हें डिसिजन घेतलां. ओके, सो सद्याक आमी इतल्याचेरच हांगा थांबोवया. हांगाच कारण आमचे कडेन वेळ सोंपला, पूण ही चर्चा चालूच उरतली, तुमच्या मदीं चालू उरपाक शकता. कित्याक पयले खेपेक ही असली तरेची गजाल जाली जंय सरकारान सारकें व्यवस्थीत केलां काय ना ह्या गजालींतल्यान ते योग्य काय अयोग्य तातूंत भितर एक एकमत जालां की 1 वा 2 कॅटेगरीक लागून सगळे पुरस्कार रद्द करप हें चुकीचें. जाय जाल्यार जे वादग्रस्त आसा ते कुशीक दवरात आनी उरिल्ले डिक्लेअर करात. ही एक मागणी हांगा मतभेद आसून पसून सगळ्यांचे एकमत त्या गजालीचेर आसा. दुसरें सरकाराची जबाबदारी स्वायत्त संस्थेचे जे मंडळ आसता ते साहित्यिकांचे आसता ते मंडळ घडोवचें आणि त्या मंडळाक अधिकार दिवचे थारावपाक कितें करपाचें ते ह्या पुरस्काराचे एक सरकारान वा एक मंत्र्यान वा एक पॉलिटिशनान हाजेर डिसिजन घेवचें न्हय. कारण ही जी संस्था आसा ती साहित्यिकांची कलाकारांची संस्था आसा. हे अशे तरेन हांगा एक एकमत जाल्लें आसा ह्या गजालीचेर. तुमी तिगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आणि ह्या गजालीचेर मतां उक्तायली आणि येदो व्हडलो वाद आसून पसून खऱ्यांनीच खूब थंडपणान म्हणटशी डिस्कशन केली. ताचे खातीर तुमचे उपकारी. पळयत रावात गोवा 365 आणि रणमाले.